बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आद्वेंत काळाचो तिसरो आयतार संतोष असो आणि उल्हास असो आयतार. विविध त्या सांगपासत आम्ही भोव भक्ती पडी मागया. जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तुमच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. तुमकां आम्ही व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. 4th बर्थडे कैलन पेरेरा, मर्लिन फुटाडो अंधेरी. 80th बर्थडे फ्लोरिन डिसोजा जप्पू, कैथरीन पेरेरा ताने वेस्ट. 1st बर्थडे जाशेर गॅन ईडन. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात. ह्या दिसांनी 12 जाणां नव्या घराचें उक्तावण करतात, जुबलेव करतात. काजाराचीं कार्यां आसात, रोसाची आनी खराराची आनी विविध तरांचीं कार्यां करतात. तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पटयता. देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत दैवीक लोरित्र मंदिराद्वारे जायती देवाची कृपा तांकां मेळ्ळेल्या पासत आनी अजापां विजमितां जाल्ल्या पासत. दैवीक तुज्या मनाक आनी मरियमेच्या कथावेण काळजाच्या मनाक, शांती नोरोना आनी कुटुंब, सांत पाद्रे पियोच्या मनाक, जेकब क्लोटिल्डा आनी कुटुंब मुल्की तावन, रिचर्ड लिझा डिसोजा मुल्की, पाद्रे पियोच्या मनाक आर्नॉल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पेरेरा दुबय, तेरेजा पेरेरा सिंगापूर, दिवायन मर्सीच्या मनाक मारियो कॅस्टिलिनो बाईंदूर, दैवीक तुज्या मनाक अनिता फेर्नांडीस बाईंदूर, दैवीक तुज्या मनाक मारियो कॅस्टिलिनो बाईंदूर, मरियमेच्या मनाक विक्टोरिया मार्ता डिसोजा नवी मुंबई, आयरीन पिंटो कारकळा, वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा किनीगोळी, सांत आंथोनीच्या मनाक जायते आशिर्वाद लाभलेल्या पासत. जेसिंता डिसोजा बदियार, सिरिल रेबेरो बाईंदूर, पॉल रेबेरो बाईंदूर, रेचल अंद्रादे पेर्नाल, जुलियाना आनी ग्लॅडसन पेरेरा, पवित्र काळजाच्या मनाक कुंटी कानातावन, बेनेडिक्ट सीमा आनी कुटुंब फेरार, आपिस डिसोजा कुंदापूर, आशनी सोनल डिसोजा संतकट्टे, लूसी मिरांडा बॉम्बे, सनी नाजरेत चकाला अंधेरी, शेल्डन नाजरेत कॅनडा, विनिफ्रेड वाज सिद्धकट्टे, स्टीफन वाज सिद्धकट्टे, जेस्टन आनी वेलिना निशा नोरोन्ना मियार, लिली अल्वारिस निकिताच्या कराराच्या संदर्भार बॉम्बे तावन. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत, घरान शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत, भुरगीं आड वाटेन गेल्ली फाटीं आयिल्ल्या पासत, आतां मोबायलाच्या रवानांत वायट सवय सोडल्या, आतां बरेंकर शिकतात देखून परिक्षेन पास जाल्ल्या पासत, बरे रिजल्ट आयिल्ल्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत, विजा मेळ्ळेल्या पासत, काम मेळ्ळेल्या पासत, प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, आनी जाय असले रीण वेळार आनी बँकांतावन ते लोन मेळ्ळेल्या पासत, आनी जायतीं आशिर्वादां बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत, जागो बऱ्या तरान वांटे जावन तांकां मेळाची असली आस्त मेळ्ळ्या पासत, आनी विकून गेल्ली ती आस्ती वरी मेळ्ळेल्या पयशा वरवीं तांचे आर्थीक अडचणी पयस पयल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांव पासत आमी मागया. हांगासर मागो उलो दिला लिली अल्वारिस एलरॉय बरेंकन शिकच्या पासत उडपी तावन, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, सुनीता वेगस बरी भलायकी लाभच्या पासत तोक्कोट्टू, आनी बरेंकन शिकच्या पासत एरल मिनेजस ब्रह्मावर, आनी बरें काम मेळच्या पासत जेसिंता मार्टिस कुवेट, वीरा मार्टिस डिसोजा मुडबिद्री, दीप्ती आनी डेल बेनिस मँगलोर, बऱ्या तरान डेलिव्हरी जावच्या पासत म्हणजे बाळंतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत, निक्सन लोबो बँगलोर, आनी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आतां गुण जावचे पासत एमिल्डा मार्टिस मणिपाल. तशेंच विशेष तेसां पासत म्हाका उलो दिला रायलन आनी आर्नन फिरेरा फॉर प्रोटेक्शन अँड विजडम ताने वेस्ट. बरें काम मेळचे पासत, एक बरी सैरीक जावचे पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत, भायर उक्त्या मैदानार काजाराचें कार्य दवरलां, पावस येवन कसले अडकळ येना जावच्याक, जुबलेवाचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत, कुमगाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें आसत, परगांवांतावन पयणकन येवचें आसात आनी सुरक्षीत हांगासर बरेंकन पयणकन येवचें पासत. आनी तशेंच येवच्या हप्त्यांत 19 तारखेतावन हांगासर रेतेर आसा आद्वेंताचे विशेष रेतेर 19 डिसेंबर टील 22 डिसेंबर कोंकणींत. ही रेतेर बऱ्या तरान जावचें पासत. नातालाच्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा 20 आनी 6 तारखेतावन जीसस एट द क्रिब
नातालाच्या गर्दनाच्या कोट्यान जेजू ही विशेष इंग्लिश रितीर आसा. देर इज इंग्लिश रिट्रीट. ही रितीर बऱ्याताना जावचे खातीर ह्या म्हयन्याच्या 31 आनी 1 तारखेर सगळी रात हांगासर रातीचे जागरणाचे मागणें आसा. नायट विजील 6 PM to 6 AM आनी तें बऱ्या तरान जावचे पासत मोगाच्यान आमी सांगता मेळोन म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण बोल्या समेस्त तांचे आत्मे साल्वार जावचे खातीर मागया. देवादीन फादर जेरोम S.J. मुल्की, डोनाल्ड मोरास बजपे 71st बर्थ एनिवर्सरी, फ्रांसिस मिनेजिस शिरवा कुवेट, सेवरिन मचादो किन्निगोळी, वलेरियन फ्रांसिस डिसोजा वालेन्सिया मैंगलोरू, हिलरी आनी लीना पिरेरा दुबई, मन्स माइन मास वलेरियन डिसोजा बोळकुंजे, विलियम आनी इवलिन फेर्नांडीस बायंदोरू, एलियास आनी चार्ल्स फेर्नांडीस बायंदोरू, लूसी आनी इव्हॅन्जेल फेर्नांडीस बायंदोरू, रॉड्रिगस गेला आनी सेकेरा गेला कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता. विनोद आनी सोबिता रॉड्रिगस कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. विजय डायस किन्निगोळी 2nd डेथ एनिवर्सरी, मेरी अल्फोन्सो मुल्की, Anju Alfonso Mulki, souls in purgatory by Lina Alfonso and family Mulki. 7th death anniversary, Francis Vergis Valencia, Devadin Severin Machado Kinigoli, Gregory Ivan D'Souza, Ligori and Hilda D'Souza Kurla, Kutmant Pereira Gela Kutman Moran Paulian Sudaskata, Juliana and Gladson Pereira Kuntikana, Sosa Gela Kutman Moran Paulian Sudaskata, Juliana and Gladson Pereira Kuntikana. देवादीन जॉन मच्छादो देरेबाइल, देवादीन फेलिक्स आनी एप्रोजिन डिकोस्टा देरेबाइल, पॉल आनी एग्नेस दास देरेबाइल, जॉन नायडू आनी फ्रांसिस डिसोजा संतकट्टे सोसा गेल्या आनी रॉड्रिग्स गेल्या कुटुंबान मरण पावल्या समेत उडास करता. जेसिंता डिसोजा मुलगी, देवादीन स्टीवन मार्टिस बारकोर कुटुंबान मरण पावल्या समेत उडास करता. विजय कुमार पेरिस शिरताडी, देवादीन पीटर आनी फेबियाना कुटिनो मुलगी, एंटनी आनी मॅगदलीन लोबो पेर्नाल. सस्नसो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बावडनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. Sumya mandiran kyarikana Unidan betong kainam Utkarang karganditam Nitadam kakernon paratam Nitadam kakernon paratam बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, ख्रिस्त येण्याचो काळ आमकां आज क्रिस्तिनाच्या काळाच्या 3ऱ्या आयताराची देवस्तुती आसा. 3रो आयतार जावन आसा. आज थंय आमी वात पळयता. दुसरीच रंगाची वात, पिंक कलर, ताका आमी म्हणटा जॉय. 3ऱ्या आयतारा आमकां ह्या हप्त्यांत नियाळूंक आसा. सुमया थंय आमकां संतोसू मेळटा. ह्या आयताराक एक नांवूय आसा, गौदेते संडे, संतोसाचो आयतार. संतोस पावसो आयतार जावन आसा. वा तो हप्तो आमकां सुमय दिता. आनी आयची वाचपाय त्या दिशेन आमकां संतोसा विशयन सांगतात. पयलें वसाप, दुसरें वसाप प्रत्येक तरान आनी इव्हांजलांती खरो संतोस आमकां जेजूच्या येण्या वरवीं वा जेजू थंय मात्र मेळटा. ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेत आसतना संतोसान वांटो घेवया. जेजून आमकां सांगात हाडला. तो जेजू मात्र आमकां खरो संतोस, नीस संतोस दिता. तोच असलो खरो नीस संतोस संवसारान वस्तूं थंय, मनशां थंय, खंयच्याय कार्यांत, खंयच्याय चटुवटिकेन, रटवळींनी आमकां मेळना. तरी घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू थंय आमी संतोस पावया. ताचे आपोवणे आमी आज स्विकार केला. आमी आयल्या. सुमे आमकां खरो संतोस दिता. त्या संतोसाक जाय अशी कृपाय तो दितलो. ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. बावर्थान ती आमी जोडया.
तसो संतोष आमी हेरांक दिवंक आमच्या जिवितान मेसवांत हेरांक जेजू थंय हाडूंक सुमी आमकां कृपा दिव म्हण मागया. हे बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां. सबार पोवडी विविध कारणाक लागून करो संतोष आमचे तान पयस गेला. सुमयातान आमी पयस गेल्या. आमची ल्हान व्हड पथकां आमी वळखुया. सुमे लागचे एकामेका लागचे बक्षांनी आमी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो भगवेस्तान संवाद मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. गरीबोर आमची त्या सवा मागणी ह्या वक्ता सुम्या मुखार आमी दवरया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुझी भुरगीं सुम्या जेजूच्या सल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी यत्रेगून रावता. हे दवरतो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक तसो जल्म सदां व्हड संतोषान संभ्रमूंक आमा सुमेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासनांत. आमेन. सेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार. इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाचे दुवे संतोष भरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फरमाण सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मानांक ताणें पाटी दावंडयल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येताले म्हूण भिरांतची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमाचे विशीं अशें म्हणटालीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितालो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातालो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशे तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. संतोष पावा, उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरो स्वतो. संतोष पावा, उल्हास करा, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरो स्वतो. आपले देवूस म्हजो दारो ताका जर पातयेन विरात्मा ना
कित्याक सर्वेस्पर मोचे तोच म्हज्या किर्तनाचे मूळ वय तोच म्हजो सोडवोंदा संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे चळवळीच्या झरींतले संतोषान उदक काढूंक मुखार सरा सर्वेस्परा गितां गाया ताचे नांव हरसिया सकट परसां ताची विस्मितां कळीत करा ताचे नांव श्रेष्ठ म्हणून प्रकट करा संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे खरोच वतो सर्वेस्परा गितां गाया कित्याक ताणें केल्या महत् कार्या सेकान सेक पृथ्वीचेर तिंकळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये खरोच वतो संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे खरोच वतो संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे खरोच वतो सांत पौलून फिलिपिकारांक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, सोम्या तें सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. तुमचें बळेपण सोमेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्यास्त्र येण्याचो काळ लागींच आसा. कोसलोचो कंतुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तोवळ आमच्या जानवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. देवाचें उतर हें. देवाची उडुपकार. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्परसो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर पलगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Hallelujah, 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 Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ लोकांच्या जोम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें तर तुम्ही कितें करी जाय म्हणून तो म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मोदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो खंय नातल्ल्याक तो कांय नातल्ल्याक एक दिवं आनी जेवंक खावंक जाय पडटें आसले तशेंच करूं थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी तांचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात थोड्या सिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी तुमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात कोणाचेरी पोट पिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितलें दिसपट्टे पोट मेळटा ती घेवन दोशी जायात लोकांचो अत्रेग आतां वाडून येतलो आनी जुवांवूय खंय क्रिस्त गाय म्हणून एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत जुवांव सक्तांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वण्याचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उदकान पवित्र स्नान दितलो आपलें सूप ताणें हातांत धरलें आनी तो आपली धानी आसोडून नितळ करतलो आपलो गोव तुप्यांनी भरतलो पूण पोल पडटना तसल्या उजांत घालन लासतलो असली हेर जायती शिकवण दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता समयातय आमकां खरो संतोष मेळटा निजू संतोष खरो संतोष जेसूतय ताच्या येण्या वरवीं आमकां मेळटा आयची वाचपा हांवें म्हळें तिनी वाचपां 1-2 उतरां आमी पळोवया पयल्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान संतोष उमाळून येता पयलें वाचप झेफानिया प्रवाद्याचे आमी आवस्वर 3 14 वळ आयकुया तिसरो आवस्वर 14 वळ कितें थंयसर आमकां आयकूंक मेळ्ळें झेफानिया सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार इस्रायेला उल्हासान गितां गावन जेरुसलेमाच्या दुवे संतोष बरीत जा सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा कित्याक एकच विषय त्या वाचपांत आसा एक बरो विषय संतोष बरीत जा उल्हासान सगळें कर गायन कर संतोष बरीत कित्याक 17वी वळ कितें म्हणटा सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा Where there is Holy Spirit, there is joy. देव आसले कडे संतोष खरो संतोषाचे ते आनी आतां दुसऱ्या वाचपान पळया सांत पावल फिलिपिकरांचें पत्र आज बरें करून वाचलें बरें करून आमी आयकलें आनी आतां बरें करून नियाळ केल्यार तो संतोष आमचो जाता God will make us happy, joyful. आणि 4th आवस्वर 4थी वळ फिलिपिकरांचें पत्र आवस्वर 4
चवथी वळ कितें म्हणटा सोम्या ते सदांच तुम्ही संतोष सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा सदांच खाली आज आनी आमकां बरें जाताना मात्र न्ही बरें नासल्या वेळार संतोष पावा सोमी असल्यार कालें आसूं दी खंयची परिस्थिती आसूं दी पूण निरंतरी संतोष आसा पळया सोम्यातय सदां संतोष पावा मागीर परत्यान हांव सांगता तो म्हणटा सांग पावल परत्यान हांव सांगता संतोष पावा संतोष पावा कोणा थंय संतोष पावा सोम्या थंय देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणी खरो संतोष सोम्या थंय मेळटा संवसारान मेळना संवसारान खरो संतोष आसा गे खंडीत ना संवसारान ना वस्तून थंय ना पयशान थंय ना आस्ती थंय ना भांगारांतय ना आनी घालें इश्टागतेंती ना आमच्या कार्यांनी ना खंडीत ना खरो संतोष न्ही संतोष संवसारांत वा संवसारी वस्तू आनी मनशां संबंधान मेळना खरो न्ही संतोष सोम्यातय आमकां मेळटा निरंतरी आनी सोम्यातय आसल्या कश्ट आसल्यारी संतोष आसा देखून सर्वेस्परातय संतोष सोद तुजें काळीज रेखता तें तुका दितलो इंग्लिशान म्हणा फायंड डिलायट इन द लॉर्ड He will fulfill the desires of your heart. हांव जाणा हांव सकाळी हांगासर ब्रदर्स आयल्यात 4 जण एकली सिस्टर पार्टी एक हप्त्यात हांव रितीर करतात तांकां हांवें म्हळें सोम्यातय जी येतना देव आमची स्वप्नां जारी करता कोण सोम्यातय संतोष सोदता सोम्याच्या वाटांनी मेटांनी आनी तशें जियोंक सोम्याक पयलें सान कर ताका ताच्या जिविताचें केंद्र कर केंद्र बिंदू म्हणटात कणशी येतात तांकां सोमी कांय उणें करना तांचे काळजाचे यात्रेक तांची स्वप्नां सगळीं जारी करता देखून सोम्यातय खरो संतोष आमकां मेळटा 3 संगती हांवें म्हळें आयच्या वांजेलांत 3 फावटी सवाल विचारले 3 फावटी जुवां बाप्तिस्ता कडेन कालें कोणें विचारलें 3 तेगा 3 तरांच्या लोकांनी वा पंगडांनी आमी कितें करी जाय वॉट शूड वी डू आज सोम्यातय संतोष पावोंक आमी एक सवाल करया हांवें कालें करीजे आमी कितें करीजे सोम्यातय संतोष पावोंक पयलो विशय थंयसर आमकां आयच्या वाचपान वांजेलांत कळटा स्नानीक जुवान मिसांव केलें कालें मिसांव ताचे सोम्याची वाट तयार करूंक प्रिपेर सोम्याची वाट तयार करूंक पूण स्नानीक जुवांव ताचे मिसांवसू वर्तें जावना स्नानीक जुवांव कसो जियेलो पळय तासो ताणें तसो संतोष सोम्यातय जेजू थंय सोदलो जेजूक ताणें पयलें स्थान दिलें हें घडस स्नानीक जुवांव आमकां एक देख आस जेजूक पयलें स्थान दिवचें आज आमी सोम्यातय संतोष पावोंक खरो संतोष जेजूक पयलें स्थान तुवें दिलां गे तुज्या जिवितान सगळें जेजू थंय तूं करताय गे जेजूक पयलें स्थान दिवन तूं जियोन आसाय गे खरो संतोष मेळटा स्नानीक जुवांव पळया तो कितें म्हणालो लुकास वांजेला 3:15 सकडांनी चिंतले वत्सू क्रिस्त म्हणोन वत्तू क्रिस्त आनी कोणी न्ही जुवांत क्रिस्त सकडांनी चिंतलें आनी हांगासर कितें बरयलां वांजेलान 3:15 लुकास वांजेला 3:15 स्नानीक जुवांव कितें बरयलां थंयसर लोकाचो अत्रेग आता वाडून येतालो आणि जुवांव सुकाय क्रिस्त म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो हर एकलो चिंतूंक पडलो वत्तू क्रिस्त ओ सोमी तितल्यार जुवांव घालें म्हणालो त्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगलें कालें म्हणालो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वानाचो कट वा बांद सोडूंक हांव योग्य न्ही पळय सो जुवांव क्रिस्त म्हणना हांव क्रिस्त न्हय हांव वानाचो कट कोणें वानाचो कट सुटोवचो आसलो जुदेव समाजान कोणें सुटोवचो गुलामांनी आनी हो जुवांव म्हणटा हांव गुलाम जावंक योग्य न्हय हांव सोम्याचो गुलाम म्हणूंक योग्य न्हय हांव सोमी बिलकुल न्हय क्रिस्त न्हय पूण हांव
कट सयत सोडोंक म्हळ्यार हांव गुलाम जावं की योग्य न्ही सुमी आसो तितलो बळो तितलो घालतो. जुवांव वंजला वचर 3:30 वर्स जुवांवचो मनोभाव पळया. The attitude of John the Baptist कितें बरयलां 3 अवस्वर 30 वर्स John 3:30 तो वडत वडत वसा जाय मागीर हांवें ल्हान ल्हान जाय. आमकां थोड्यांक आमचें मिसांत थोड्यांक आमचें कामंत श्रेश्ठ जालां. मातसो बरें सुमयलें देखून सुमयाक पयलें सान दिनाय खरो संतोष ना. कितलेंय मिसांव कर कितलेंय काम कर यू विल नॉट हॅव द जॉय. सुमया थंय तुवें बांदूनाय सुमयाक पयलें सान. आज जुवांव म्हणटा हांव क्रिस्त न्हय हांव कट सोडोंक सयत योग्य न्हय. ताणें वाडत वाडत वचत हांवें ल्हान ल्हान आनी जुवांवचो मागीर मुखार पळया तसो मनोभाव. आनी एक आमी वाचता जॉन 1:23 तो म्हणटा काले म्हणटा पळया जुवांव 1:20 आनी 3 तसो मनोभाव पळया तो सुमयाक पयलें सान. कितें म्हणटा जुवांव तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली सुमयाची वाट नीट करा. तूं कोण म्हणून ताचे कडेन विचारता तो म्हणटा सुमयाची वाट नीट करा म्हणून. अरण्यात बोब मारतल्याचो ताळो हांव ताळो मात्र. आय एम दी वॉइस. हांव शब्द न्हय. शब्द कोण शब्द मनीस जाल्लो कोण देखून हांव आय एम नॉट दी वर्ड. हांव ताळो. हांव एक ताळो मात्र. आज मोगाळ बाबा आनी बनी सुमया थंय खरो संतोष. एक सवाल पयलो विशय तो आमी सुमयाक पयलें स्थान दिलां गी. आज खरेपणी आमी सुमयाक पयलें स्थान दिलां. जुवांव बरी खंडीत जीजस फर्स्ट तर आमकां खरो संतोष आसा खंडीत मेळटा. मागीर आमच्या मिसांवान ती आसतलो. कालय केल्यार पयलें सुमयाक पयलें स्थान. म्हाका न्ही देखून एक किर्तनान बरयलां आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर. खंयचें किर्तन पुरा कातोलीक हांगा कोणी प्रोटेस्टंट ना. तुमकां देवाचें उतर येना. यू सी Psalm 115 वर्स 1 115 115 पयली वळ आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बिलकुल न्हय. जुवांव ताचो मनोभाव खालतो बोळो हांव ताळो कट सोडोंक योग्य न्हय देखून ताणें वाडत वाडत वचत जाय. हांवें ल्हान ल्हान देखून आमकां न्हय सर्वेस्परा. तो पयलो विशय. आतां दुसरें आतां हो जुवांव आपणाक खालतो केल्लो देवाक वर्तो केल्लो न्ही सुमया थंय खरो संतोष ताका मेळ्ळा खंडीत सुमयाक पयलें स्थान. आतां तो कितें करता हेरांकी आपणा थंय व्हरना. आज कितलेशे ब्रदर्स फादरापणी आसात. हांव पळयता थोडे फुडें आमकांय आमी जर तर हेरांक आमचें तें आकर्शीत केलें जाल्यार संतोष ना. पूण आमी हेरांक जेजू थंय वेलें आकर्शीत. आज हो जुवांव खरो संतोष ताणें जेजूक पयलें स्थान आनी उपरांत हेरांकी जेजू थंयच धाडलें ताच्या शिसांक सयत. आज आमी वंदिलांत आयकल्लें 3 पंगडा विशय पूण ताच्या शिसांक सयत जेजू थंय धाडलें जालें. जुवांव समजला वसर 1:30 आनी 5 पळया ताचे 2 शीस ताचे शीस ताचे पडलावदार. पूण जुवांव मसोर ना जुवांव कांय तांकां धन रावना. तुमी म्हजे शीस जेजू जरशीं वचनाकात म्हूण सांगिना. कितलें तो कितें म्हणटा पळया जुवांव पयल्या वसर जुवांव समजला वसर 1:30 आनी 5 काले म्हणटा जुवांव आपल्या 2 शिसां सांगता जुवांव आपल्या शिसां सांगता. नव्यान थंय उबो रावन आसलो जेजूक पळयलो तेणे समकोन वेतालो तो. मागीर आनी मुळे पळया देवाची शेळी. हो जुवांव कालें करता ताच्या शिसांक जेजूची वळख कर दिता. आतां हे शीस कालें करतात जुवांक सोड न्हू. ही ताची उतरां आयकले 2 शीस जेजूचो पटलाव करून गेले.
आनी उपरांत ते कोणाचे शिस्त जाले आता हो जुआंव पळया पयले सान जेजूक दिल्लो ताच्या शिसाक हेरांकी जेजू थंय व्हरता हो दुसरो विशय खरो संतोष आमकां मेळा जाय तर आमी हेरांक जेजू थंय व्हरचे दुसऱ्या खंयच्यानय मेळना आमचो घडणार आसा आमच्या घडणाराचें नांव कालें सा आर्नोल्ड ताणें म्हणलें ग्रेटेस्ट चॅरिटी यू कॅन डू टू युअर नेबर गिव जीजस जेजूक दिल्यार तूं खरो संतोष तुका मेळटा जेजूक सुवार्ता प्रगट करची प्रीच गॉस्पल सुवार्ता बरी खबर जीसस इज गुड न्यूज देखून जेजू थंय आकर्षित जेजू करची व्हरचे आतां एक पंगड 3 पंगड जुआंक विचारूंक लागले आमी कितें करी जाय आमी कितें करी जाय तो काले म्हणटा तो ताका म्हणना म्हजो पटलाव करा काय तशें कांय म्हणना लोकांच्या जम्यांक ताणें म्हळें कितें म्हणालो लुकास अवस्वर 3:11 ओळ पळय लोकांचो जमो जुदेव थोडे लोक विचारूंक लागले जुदेव देखून तो काले म्हणटा ती 11 ओळ जुआन तांकां जाप दिली तुमचे मध्ये कोणे लागीं 2 येजूदेव काले करतले तांचे विशयंत चिंतले तांचेंत मागणे तांचोत लोक आनी आमचे थोडे मागणे तेंत आमचे विशय चिंतचे हो म्हणटा इल्लें भायर पळया हेरा विशयन चिंता देखून तुमचे कडेन काले आसा कोणे लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातल्याक दी मागीर जेवंक कांय नातल्ल्यांक असले जायपुरते असले तशेंच करो तशेंच कर आनी सुंका घर विचारतात सुंक वसूल करचे भोवशा इल्लें सळत वसूल करतले न्ही देखून तो म्हणटा काले म्हणटा 13वी ओळ तो काले म्हणटा तांकां सांगलें सुंका घरान तुमकां निश्चित केल्ले प्रास सडीत वसूल करनाका अन्याय करनाका अन्यायान कमय नाका संतोष ना आज आमी अन्यायान काले दवरला संतोष आहे ते आमकां मेळोवंकय मेळना मागीर ते पुरो वेता तुमकां कितें आसा पूण आसल्यान वांटा भायर पळया तुमचेच विशयन चिंतना हेरां विशयन चिंता नातल्या विशयन दिल्लेशें चिंता खरो संतोष खंडीत आमकां लाभतलो आनी कालें शिपायांक तो काले म्हणटा 14वी ओळ सुंका घरांक आतां शिपायांक लोकांक म्हळ्यार ते गिफ्ट 3 पंगडांक काले म्हणटा तो 14वी ओळ जो जाप दिली कोण म्हणचे की जुलूम करनाका म्हळ्यार अधिकाराचो दुरुपयोग करनाका तुका अधिकार आसा हुद्दो आसा दुरुपयोग करनाका तुजो अधिकार अशें तशें बेश्टें तुज्याच फायद्या खातीर स्वार्था खातीर वापरनाका देखून खरो संतोष कोण सोम्यात तांकां सोम्याक पयलें सान दिता तो हेरांकी जेजू थंय व्हरता आनी जेजू भायर कांय करना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक बरी जिणी देवाक मानता तसली जिणी हांव फाटल्या दिसांनी एका हप्त्यांत हांव कलकत्ता पावलो मदर तेरेसाचो जागो थंयसर सिस्टरांक आनी वचोन मेळटना थंय आमकां पळोवंक सोडटात पूण चडावत कांय दिनात पूण हांव पाद्र्याप आनी एक म्हजे सांगता एक सिस्टर आहली थोडी जाणां आहलीं देखून तांणी म्हाका आनी त्या सिस्टरीक एक मेडल दिलें आनी मदर तेरेसाचें एक पिंतूर आसा आनी एक मेडल आसा आनी एक तातूंत एक संदेश आसा सो हांवें म्हजो संदेश कालें म्हूण उक्तो करून पळयलो तितल्यार तातूंत बरयल्लें तूं जेजूक दिवन आसाय आनी की कोणाक मेळटाय जेजूक दे जीजस जेजूक दिल्ल्यांत आमकां खरो संतोश आसा नथिंग एल्स पैसे दिवयेत वस्तू दिवयेत दुसऱ्यांक कालेय दिवयेत बट जीजस इज द क्रायटेरिया खरो संतोष जेजू थंय केवळ आमी जेजू थंय आमची दिश्ट वा आमी आमचें जिवीत केंद्रीकृत केलां तेन्ना आमी जेजूक दिता हेरांक जेजू थंय व्हरता खरो संतोष आनी हें करीचे जाल्यार लास्ट तिसरो विशय कालें गरज आमच्यान जायत गी आमी अस्कत जायना आमकां आमची म्हणलें थोडी कालें हिडन अजेंडास आसतात
आमकां आसतात. पूण ते सगळे समान जायचे, ते सगळे सोण ते त्याग करून समर्पण करून बरें करीचे जाल्यार ताका आधार जायचे. कोणाचो आधार जायचे? पवित्र आत्म्याचो. देखून जो आवाज वंजलान कितें म्हणटा 3रो स्वर 16वी ओळ, तो म्हणलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे उपरांत येता तो तुमकां स्नान दितलो कशें? पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान. वी नीड होली स्पिरीट. होली स्पिरीट पवित्र आत्म्या विना जायना. देवा थंय आमचें जिवीत बांदूंक जायना, बिकॉज आज आमकां पवित्र आत्मा आसा. देखून आज पवित्र आत्म्याक आमी इल्लेशें काम करूंक सोडल्यार आल्ल्यार पावना. सगळ्यां थंय आसा. तुमचें थंय आसा गी? कोणा थंय आसा? हात वयर करा पळया. न्हिदल्यात गी, जागियात गी म्हणून जायना थंय. सो ओके, व्हेरी गुड. आसा आल्ल्यार पावना. 2 actions ऑफ द होली स्पिरीट. एक पवित्र आत्मा आसा आनी एक पवित्र आत्मा काम करता. केदोळा काम करता? तुवें मागल्यार मात, विचारल्यार मात, नाजाल्यार करना, नाजाल्यार करना. सो पवित्र आत्म्याचो एक संबंध आसा खरा. आज जेजू थंय जिवीत बांदून हाडीचे, जेजू कसो आमी दियेचे, हेरांक जेजू थंय व्हरीचे, एक बरी जिणी जियेचे, देवाक महिमा दियेचे जाल्यार वी नीड होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो, पवित्र आत्म्याचो संबंध आसा कर मुखार वसा. देखून जेजून म्हणलें वंजलांत जुआंव वंजला वचर 15-11वी ओळ, जीसस सेड, जेजून गालें म्हळें हांव खरी दाखवाल तुमी फांटे, म्हजे थंय एक जाल्ल्या शिवाय तुमच्यान फळ दिवंक जायना. आनी 15वा वचर 11वी ओळ जेजू काले म्हणालो म्हजो संतोष तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. म्हजे थंय एकवटान रावा, एकामेकाचो मोग करा. पुरो खरो संतोष आसा. म्हजे थंय रावा, म्हजे कडेन विचारा, पवित्र आत्म्या कडेन विचारा, मागा. कित्याक पवित्र आत्म्याचें एक फळ खंयचें कोत्ताय? कितलीं फळां आसात? 12. पयलें फळ खंयचें? ताका ऑर्डर आसा, ऑर्डर चेंज करनाका. ना पयलें फळ खंयचें? मोग. मोग. काही मोग आसा, मोगान करताय. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. झडती करनाका, कोणाय विशयान पाड चिंतिनाका. आमी घाले म्हणचे पुरा सोमानांत हांव मात्र कोण हांव सोमाना. देवान मात आमकां बरी करियेत, आमच्यान जायना. सो वी नीड होली स्पिरीट. पवित्र आत्मा. देखून पवित्र आत्म्याक एक अवकाश दिलो जाल्यार ताका काम करूंक सोडल्यार बरें करता. आमकां जेजू थंय आमचें जिवीत बांदूंक, जेजूक दिवंक आनी ताचे थंय संतोष, खरो संतोष खंडीत मेळटा. देखून पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ मोग. मोग जाल्या उपरांत संतोष. इंग्लिशान घाले म्हणटात पयलें लव, नेक्स्ट इज जॉय. जॉय स्पेलिंग घालें जॉयचें JOY. जे म्हळ्यार जीजस. जेजूक पयलें स्थान दिलां जाल्यार संतोष. ओ म्हळ्यार आदर्स. देखून मागणें करतना तुमच्या स्वितान चिंतिनाका. हें धाकटें बोट पळय, बाबसाहेबान 5 बोटाचें मागणें शिकयलें खंय. सगळ्यां खातीर माग, लास्ट तुजे खातीर माग. आमी पयलें आमचे खातीर मागचें. म्हाका कोको मे ते पुरा दी आनी तें घट्ट वांटून संतोष ना. नो नो, फर्स्ट जेजू, जीजस, जॉय, जीजस, ओ आदर्स, मागीर वाय म्हळ्यार यू. 3 संगती हांवें सांगल्यो. खरो संतोष जेजू थंय आसा. आनी खरेपणी आमचें जिवीत जेजू थंय पयलें स्थान जेजूक दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान कृपेन आमी हें सगळें करियेत. सो संतोष पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा करतलो. आयचे ह्या बलिदानांत आमी मागया जेजू मात्र आमकां खरो संतोष दिता. ताचे थंय आज तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा, देवान दिल्लो, तो काम करता. आज ताचे कडेन विचारया, आमी मागया खरो संतोष आमचो जावंक. दुसरें सगळें तात्कालीक ते आमकां मेळटा वेता, पूण जेजू निरंतरी आमचे थंय आसतलो. खरो संतोष आमचो जावं. हर एकल्यांचो आमचे जिविताचे थंय बांदूंक, ताकाच आमी दिवंक हेरांक, तो संतोष हेरां सांगता वांटूंक आनी पवित्र आत्म्यान थंय हें सगळें जावंक सुमी फावो करूंक. हें मागणें हांव करतां त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावया आमी सगळीं आमच्या आबावडताची उसारणी
आमी करया सांगात आमी म्हणया एका सेवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसा आनी ना दिसा सर्वस्व सर असणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर कळा आदी बापातावन सन्मला देवतावन देव उसवडातावन उसवाड करा देवतावन उपसगलो करो देव तो देवतावन सन्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्वस्व केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सुरवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताम निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं आपले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बगसुण्यां खातीर एक पवित्र स्नान आसा मन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणान आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणो सुमयातय आमकां करू संतोष मेळटा तसो सुमी आज आमी बावडतान बरवशान मोगान बडयलेली हरी एक मागणी आयकता तर आमची मागणी ताका आमी समर्पण करया. बापा पयस सभेच्या समेस्त धार्मीक फुडाऱ्यांचेर तुजें बेसांव घाल उल्हासान तुजे परजेक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवन व्हरूंक तांकां तुज्या जाणवायेन बर म्हण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमकां दिल्लें मिसांव समजोवन तुज्या पुता क्रिस्ताच्या येण्याक वाट तयार करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया मौनपणी सक्कड आमची मागणी त्या समास कितें आमी हाडल्यान दिवया सुमयात करू संतोष आमकां मेळटा. मागे आमी विविध राष्ट्रां खातीर खंय झुजां झगडीं आसा पयस वचूं शांती समाधान स्थापन जावं. आमच्या देशान मणिपुरान कश्टोंच्या भाव भयणी आमच्या घरांत आस्पत्रांनी जायतीं जाणां आज बांदपासान बंदडेन आसा. सुमयातान पयस आसा जावं बरो मागया सुमेची कृपा ताणें आमकां दिवची ताचे थंय करो संतोष सुमेज सांग लाभो. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भाव भयणो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या मतांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. तुजे ते आमकां करो संतोष मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया.
पळयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगडले. उतरावरच्या मोगान हांव कुवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणे आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा क्रिस्तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण ससूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया सौम्य जेसू आमी हो बुड्डो काता आनी काल सिंपले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसन आमी तुजे वरण बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडूची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुडरग सवतेला आमा सुमेसां पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा
पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमियाते आमकां खरो संतोष मेळटा देखून ह्या संतोषा कितें अडखळ आडटा तें सगळें सुमयाक समर्पण कर. जेजून शिकिल्ले मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली खंती बेजारांतली देवसाद दुस्मनार्थ त्या पासांतली आमकां सदांच राग सांबाळांनी निवार. दयगुण्या जिवितां सुवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय हांगा जरा जरा आसल्या मसमेसांच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां खरो संतोष दिता. तो देवाची शेळी संसाराचे आमचे पाप करतात. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमयान पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या राया आशीम रावलो सेवच्या तुका गळाय बरी नाका दादोस तूं कर म्हाका. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा ह्या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन.
उसुनयात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार Jesus,